निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय 14 वाक्य. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर जुस्तलो, तुम्ही शांत राहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सैतानाक सलवंक स्तुतीच्या हातेर भारी वड जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर आमच्या घरांनी निरंतरी स्तुती जाता जाल्यार त्या घराच्या सायडीनी ताच्या बगल्यांनी सैतान सोलोंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाची स्तुती वरती जावन आसा. थंय एक्सोडस निर्गमन पुस्तक 15 अध्याय 11 वाक्य सांगता, देवामध्ये तुझे सारको आसा कोण दुसरो सर्वेस्परा. दुसरो कोण आसा सर्वेस्परा तुझे सारको देव. पवित्रायेन तूं नेसलाय, महिमेंत तूं नेसलाय, अजापां करतलो तूं जावन आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवामध्ये तुझे सारको दुसरो कोण आसा सर्वेस्परा. अद्भुत आणि आश्चर्य तूं करताय, वैभवान अजापां करतलो आसा म्हळ्यार तूं एकलोच. वैभवान आमच्या मध्ये अजापां करतलो आसा म्हळ्यार तूं एकलोच. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून स्तुती करतना देवाची महिमा परगट जाता आणि स्तुती करतलो कोण आसा ताचे थंय सैतान रिगोवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. आमी स्तुतीची हातेरां जावया. आमच्या घरांनी स्तुती जावं दी. आमच्या घरांनी देवाची स्तुती सदांच आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाची महिमा वरती जावन आसा. देखून एक घडीभर तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. तुमचे दोळे धांपा. समर्पण कर दिया हर एक संगती तुझ्या देवा. ताचे सारको देव दुसरो कोणी ना या संवसारात. तुझी मागणी तो ऐकता. तुझे समर्पण कसं लेंगी म्हणून तो पळयता. देव आमच्या संगता ना जाल्यार आमी ह्या संवसारात जिवंक असाध्य मोगाच्या भावा आनी भयणी. एक नितळ निर्मळ जिणी देवा खातीर आमी जिवंक ताच्या हजरपणाक आमी आसाव. आमचे कुटुंबाचे समर्पण करूया. आमच्या भुरगीं बाळां समर्पण कर दिवया. आमी करचो वावर समर्पण कर दिवया. आमकां कोणी दुश्मन आसा जाल्यार तांकांय समर्पण कर दिवया. सगळें देव पळोवन दी. तो आमचो झुजारी, आमच्या खातीर झुजतलो झुजारी तो. आमी शांत रावया. तो आमच्या खातीर झुजता. तुझे हर एक कामां जेजूच्या हातान समर्पण कर दी. तुझे वैयक्तिक जिवीत समर्पण कर दी. आज तो तुझे जिवीत सुमी सोलोवन दी. पवित्र आत्मा सोलोवन दी. आमी सांगता मागया, सांगता अभिषेक ताका तयाराय करी आज मोगाच्या भावा आनी भयणी. पवित्र आत्म्याचे येणे आमच्या जिवितान जावं दी. आमचे समर्पण जावं दी संपूर्ण जावन. हे पवित्र आत्म्या आज तू म्हाका चलय, तूं चलय पवित्र आत्म्या. देवा समोग आमच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन आसूं दी. तुझे सकत आमचे थंय वाळय. हे पवित्र आत्म्या जिविताच्या दातारा म्हजे थंय हांगा जर जाल्यार म्हज्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणी थंय देवान ये. म्हज्या कुटुंबांतल्या सान्यां थंय हांगा असल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीच्या सान्यां थंय देवान ये. जेसू हे पवित्र आत्म्या तो देवान ये. तुझे दैवीक मजत आमकां लाभय. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಮಾಯೋಗ್ಯನು. Yes Lord Jesus. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು. ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು.
ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆ ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೋ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ ಎಂಥ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀವೇ ಎಂಥ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು ಎಂಥ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು Hallelujah, 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 hallelujah. Bashami. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ekla konagi intestine is a problem, support on intestine is a problem. Kedala tumka asle problem konagi asale maga wala Jesu ये पोटाचे संबंधाचे मस्तू समस्या कितें आसले जेसू गुण करते आसा सुडका दिते आसा ह्या वेळार तुमकां कोणाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सगळे तुमी मागा ह्या वेळार जेसू तुमकां संपूर्ण तरां गुण करता सुडका दिता ह्या वेळार कोणी कोणाक युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसात जेसू ह्या वेळार गुण करते आसा सुडका दिते आसा तुमची कितें पिडा आशिल्ल्या सगळी जेजूक भेटोवन दिया देखून तो पवित्र आत्मो कशें आपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर देवून आयिल्लो पेंतेकोस्त दिसा तस्सो पवित्र आत्मो आमचेरी उज्याच्या जिबांनी देवून आयिल्लो आमचेरी देवून येजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या वेळार आमी धैर्यान भरता आमी सुवार्ता परगट करूं जाता देवाची महिमा परगट करूंक आमच्यान जाता प्रेज द लॉर्ड देखून पवित्र आत्म्या विशयी आज आमी जाणा जावया जुवांचो वांजेल 16 अध्याय 13 वाक्य John chapter 16 verse 13 जेजू एक पवित्र आत्म्याक बासायता आमकां
तो निमाणे ते जेवण जेवल्या उपरांत थंय आमकां पवित्र आत्मा बसोवचें एक उतार आसा जुवां सांजेलन 16 अध्याय 13 वाक्या सतसो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार देवाचें उतार. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. म्हळ्यार बायबलाचे देवाचें उतार संपूर्ण आमकां तो शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. मुखार कितें घडटलें तें तुमकां कळयतलो. हलो पवित्र आत्मा आमकां एकल्यांक जाय. आमी आशेचे ताणेचे पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते जाल्यार तुमच्या कुटुंबांनी कितें घडटा जाल्यार कितें वायट जालें तें पयलेंत देव तुमकां कळीत करता आनी पवित्र आत्मा मारिफात ताचे खातीर तुमी मागून सुरू करतना ती अणभरां तुमचे थंय पयस करता. ती येना तुमचे वयर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां बारीक गरजेचें पवित्र आत्म्याचे देणी आमकां गरजेची. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां गरजेची. देखून सकत तुमी वाचा ह्या वेळार बरें करून थंय टीव्हीर आसा पळय. सतसो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी सादारण 2004 आतां 2008 कितें हांगा मागणें चलतालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेन्ना आमकां संवसारांत घडच्यो घडिता मस्त देव कळीत करतलो. पवित्र आत्मा कळीत करतलो आनी ताचे खातीर हांगा लोक सगळो आमी मागताले सांगता. प्रेज द लॉर्ड. इवन सुनामी येवचे पयलें एका वर्सा पयलें कळीत केल्लें. एका वर्सांत आमी मागताले हर एक दीस म्हणले वरी सुनामी आमकां कितें तें इफेक्ट करनातले बरी मागताले. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां कांय इफेक्ट जाला गे? कांय ना. देवान पयलें कळीत करचें कित्या खातीर तुमी मागोवन तें तुमी तुमचे तोंड पयस करयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून फुडें आसच्यो सगळ्यो घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्याक कितें मुखार घडटा तें सगळें कळीत आसा. मस्त जण ह्या वर्सा कितले जाणी प्रवाद करून सांगला ह्या वर्सा घडच्यो संगती आनी त्यो सगळ्यो घडटी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ह्या विशयांत लागीं लागीं म्हाका त्या 3 टॉक्स कितें हांवें रेकॉर्ड करून काडले आसात. ह्या वर्सा कितें घडटलें कशें आसतलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें घडटे आसा आजकाल. कितें आसा कोण पळय समया सांगता रावतात, समया सांगता आसात ती मात्र बचाव जातली. प्रेज द लॉर्ड. कोण समया सांगता नात तांकां ते समस्या पुरा रेवडून काडटले तांकां. आतां पळया गल्फांनी कितलो लोक सांबाळून पडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण कोणी इसारा देवा सांगा ते आसली मस्त जाणां थंय आसात तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. तांची कोणाची कामां वचोवनात. तांची बरीं करून कामां एक पोरेकल्यान सक्स दिली आमच्या टिमांत. तिचो नवरो थंय गल्फांत काम करता तांकां सांबाळना म्हणलें. का म्हण ती तुमी काली रावा पूण गांवाक वचचें म्हणना पूण तुमकां सांबाळ दिना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. सांबाळ दिना जाल्यार आतां एका म्हयन्याचो सांबाळ दिना जाल्यार कितलेंकी कमिटमेंट्स आसता तांकां गांवांत न्ही. तांणी नोमेंत घर काण गेल्लें, घराचें लोन आसा खंय तोन बांदचें. आनी तांचे खातीर आमी मागलें. हांव थंय दुबय गेल्ल्या वेळार हांव तांचे खातीर मागलें. तांच्या फोनार हांवें तांकां मागलें धैर्य दिलें कांय भियेनाकात म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतो साक्ष दिता दिना म्हणलो सांबाळ 2 म्हयन्याचो फुल्ल सांबाळ दिवन तांकां देवान राखून व्हेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून थोडे संगती आसात पळय आमकां आसात म्हणून बगतात. कंपनींत जावं दी आनी कोण व्हडले आमचे ऑफिसर आतां हांव तुका सांबाळना म्हूण सांगतीत पूण देव तुमकां कांयच डॅमेज जावंक सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या भावानी भयणी देवा थंय आसल्यांक कांय भेना. गल्फांत आसूं दी, इज्रायल आसूं दी आनी कोणी आसूं दी. कोण भियेतात, कोण गांवाक येवंक पेसरतात, कोण पुरा धांवोवंक प्रयत्न करतात. देवा थंय नातली मात्र. प्रेज द लॉर्ड. देवा थंय आसली धैर्यान थंय रावल्यान कांय प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्मा मुखार जावचे हर एक संगती तुमकां पयल्यांत कळीत करता कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. देखून जो वांजेल 14वा अध्याय 18 आणि 19 वाक्य, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 अँड वर्सेस 19. हांव तुमकां आतां बरी सोन्न वसना, हांव तुमचे शीन परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळयोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. कितली बरी उतरां बळी आसा सुमयाची. ही पुरा तुमी क्लेम करा ह्या वेळार, ती पुरा बरें करून क्लेम करून मागा. हांव तुमकां आतां बरी सोन्न वसना, हांव तुमचे अशीन परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळयोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. जेजू जियेता देखून आमी जियेतले. आमकां कांय जावचें ना, कित्याक पवित्र आत्मा आमचें तें आसा. देवान आमकां एक मजतदार म्हणून ह्या संवसाराक दिल्लो तो आत्मा, तो म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो आमकां बिलकुल सोन्न घालचो ना. आतां बरी हांव सोन्न वसना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थोडे म्हणी सांगचे बळे आमी आतां बरी आसा, आमी एक सुरी आसा. हांच्या जिवितांत देव ना जाल्यार एक सुरींत जावचें ना, अनाथच जावचें. प्रेज द लॉर्ड. देखून आतां बरी बिलकुल आमकां सोन्न वसना. आमच्या सांगता देव आसा, देवाचो अनुभव आमी जोडीचे आमच्या जिवितांत. एकसुरपणांत देवाचो सांगत आमकां आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून कोणाके देव आतां बरी सोन्न वसना, कित्याक तो परत्यान आमचे येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार ताका पळयोवचो ना, पूण आमी ताका पळयतले. आमी पळयता. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराक मस्तू लोकांक आजुनूय जेजूची वळख ना, पूण आमी ताका वळखता. कित्याक आमकां वळख दिल्या म्हळ्यार आमी ताची वळख हेरांक दिवचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी संवसारांत सुवार्ता परगट करचें म्हणून, देवाचें उतर परगट करचें देखून ताची वळख आमकां दिल्या. ताचे सांगता आमकां रावयला, ताचे सांगता आमी रावता. ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी तो आमकां अभिशेक केला, तो आमचे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी बिलकुल कोणी अनाथ न्हय, कित्याक देव जियेता देखून आमी जियेतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक मरण म्हणलें ना. प्रेज द लॉर्ड. तो देव, तो ताका मरण एका घडयेक मात्र आयलें, कित्याक आमकां बचाव करच्या खातीर, आमकां मरणांतल्यान वाठोवच्या खातीर, आमकां मरणांतल्यान पुनर्जिवंत आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर ताणें मरण आपणायलें थोड्याच वेळाक मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो अजूनय जियेता देखून आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमी सांगया, जेजू संवसारांत म्हजे सांगता जियेता देखून हांवूय ताचे थंय जियेता. जेजू म्हजे थंय जियेता देखून हांवूय ताचे थंय जियेता. हांव आनी जेजू एकच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी दुसरे आमकां वांटे करूंक जायना. कशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वांटे करूंक जायना, तशेंच जेजूक आनी आमकां कोणाक वांटे करूंक जायना. तो आमचोच, आमी ताचेच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां वेगळेसार करता म्हळ्यार आमच्या पाताक मात्र. जर पाताक आमी सांडल्यार, पाताक आमी रडल्यार, पाताक आमी बोक्सांनी जोडल्यार आमकां मेकळे करूंक कोणाच्यानी जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 30 आनी 2 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 32. आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणाले, पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलोलो आनी ताचेर वयर रावलोलो हांवें देखलो. प्रेज द लॉर्ड. जुवांव साक्ष दिता. जुवांवून जेजू बावतिस्म दिल्लो, बॅप्टिझम दिल्लें जॉर्डन न्हंयत. ते दाळा ताचे वयर पवित्र आत्मा देंवल्लो आनी ताचे थंय रावलोलो ताणें पळयलो. ते जुवांव साक्ष दिता त्या वांजेलाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांव बावतिस्त ताका साक्ष जावन आसा. जुवांव बावतिस्तान ताका बॅप्टिझम दिता आसतना, जॉर्डन न्हंयेंत तो बुडोवन उरता आसतना ताचे वयर पवित्र आत्मा देवण आयलो आनी ताचे थंय रावलो. प्रेज द लॉर्ड. तेंत बॅप्टिझम आमी घेतला, तेंत बावतिस्म आमी घेतला, तर आमचे थंय जेजू आयला आनी तो आमचे थंय रावला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमी सांगया, म्हज्या बावतिस्मा मारिफात जेजू म्हजे थंय आयला आनी तो म्हजे थंय रावला. जेजू म्हजे थंय आयला
आणि तो म्हणजे ते रावला तर ते हांव आनी जेजू एकच जावन आसाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. रोमाकारां बरयल्लें पत्र सांगता 8 अध्याय 15 आनी 16 वाक्या. कोलो आत्मो आमकां मेळ्ळा गे म्हण सांगता सा पावल. आमकां मेळ्ळलो आत्मो कोलो गिमनान. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. प्रेज द लॉर्ड. आदले एक जेजू सांगता आमी येवच्या पयले आमी भियाबरीत जिवीत जियेतले हांव आमकां कावजेनी आसली आमकां बेब मेरत आसलें कालें कितें जाता फाल्यां कितें जाता म्हणलें एक भिरांत आसली तो तल्या जिविताक आमकां मेळ्ळलो पवित्र आत्मो परत त्या जिविताक व्हरून आमकां पावयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय तुमी रेतीर करच्या पयले ह्या तुमी मागण्या घेवच्या पयले ह्या खंयचेय तुमकां एनॉयंटींग अभिशेक जावच्या पयले तुमचें जिवीत कशें आसलें आतां तुमी देवा तें आयल्यात देवाचें उतर तुमकां कळीत आसा तर आतां जिवीत तुमचें कशें आसा कितलें फरक आसा तुमी पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हणटा पळया कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. पवित्र आत्मा आमचे थंय आयला जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. तो आमकां भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. प्रेज द लॉर्ड. सुरू पळय आमी मागण्या घेता आसतना बापा कडेन उलोवंक जायनातलें बापा कडेन मागोवंक जायनातलें. वय गी म्हाका जायनातलें सुरू. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कडेन मागताले आमी. जेजू संवय जाली जेजू कडेन मागोवंक. पवित्र आत्मा कडेन मागनातल्या ताच्या बदलाक इनडायरेक्ट जावन खंय तावन कोणा सांगता मेळून मागताले. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना आमकां तें बावतिज्म म्हळ्यार तो पवित्र आत्म्याची सगळें कितें म्हण जाणा जाल्या आमी बापा लागीं मागोवंक सुरू केलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमकां बापा कडेन मागोवंक जाता. बापा म्हणून उलो करूंक जाता. सुरू जायना आमकां जायना. कॅरिझमॅटिकान तुमी स्टार्टींग थंय बापा म्हणून उलोवंक जायना बापा कडेन मागोवंक जायना थोडे संगती. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना आमचे थंय पवित्र आत्मा येता तो पवित्र आत्मा आमकां बापा कडेन मागोवंक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दितात. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दितात. तो साक्ष द विटनेस पवित्र आत्मा म्हळ्यार द बेस्ट एडवोकेट इन द वर्ल्ड. प्रेज द लॉर्ड. संवसारान बेस्ट एडवोकेट बेस्ट वकील आमकां तो आमकां नीत करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. तो आमच्या सांगत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां संवसारांत कितें आसूं बऱ्या वकिलाची एक वळख आसना म्हळ्यार तुमकां इल्लें प्रायड न्ही गे भितर ना व्हडलो वकील आमचो बरो आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडे फाटी पळया तुमकां एक व्हडलें इन्फ्लुएन्स आसल्यार पॉलिटिशियनाक या आनी कोणी पुलीस ऑफिसरान तुमकां एक भितर एक आसता न्ही प्रायड आसता न्ही म्हाका ताची वळख आहा म्हाका कांय तुमकां करून वळख आसा म्हणून. पूण ताच्या वर्ती पवित्र आत्म्याची वळख आमकां आसल्यार कोणाच्यान आमकां कांय करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां खंयचें इन्फ्लुएन्सी गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी मागोवन गेल्यार जालें मागोवन देवाक सांगता कान घेवन पवित्र आत्म्याक सांगता करून गेल्यार खंयच्या ऑफिसराच्या मुखार येता तुका पळयता नंतर तो तुका फेवर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हाका मस्त असलें घडितां घडल्यात म्हाज्या जिवितान. आमी थोडी डॉक्युमेंट्स करूंक प्रत्येक जावन आश्रमाचे पुरा डॉक्युमेंट्स करतना मस्त कश्ट आसले मस्त प्रॉब्लेम आसले. पूण आमी मागोवन गेल्यार सगळें एक नाय पयसो कोणाक खंयचेय लॉस दिनासतना म्हजी कामां केल्यात हांवें आश्रमाची. लायसन्स जावं दी आनी कितें जावं दी ताच्या फाटल्यान मस्त कामां आसात. पुरा आमी पयल्यांत मागयलें एक नाय पयसो कोणाक लॉस दिनासतना हांवें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवान करून दिल्यात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पाती येवचे ना नाजाल्यार थोड्यांनी लाखान पुरा थोडे फुडें लॉस दिवचे पडटा थोड्या ऑफिसरांक. प्रेज द लॉर्ड. पूण तशें म्हज्या जिवितांत कांय घडोवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 12 अध्याय 3 वाक्य. त्या पासून हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिरा पडलेलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजू सोमी म्हूण सांगूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र आत्मा आसलो मनीस केदाळाय देवाक दुरसाना.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जर पवित्र आत्मा कोणाच्या जिवितांत आसा तो देवाक बिलकुल दुरसाना. कितले कश्ट येवन दी, अनवर येवन दी, पिडा शिडा येवन दी, तो मनीस देवाक दुरसाना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जर तर देवाक दुरसता जाल्यार ताचे थंय पवित्र आत्मा ना म्हण अर्थ. कश्ट येताना अनवर येताना एके फावटी देवाक दुरसता कोण जाल्यार ताचे थंय पवित्र आत्मा ना. ह्या पवित्र आत्मा संपूर्ण ताचे थंय पावोना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून जुदाचे पत्र आसा तातूंत 20व्या वाक्या तातूंत एकच अध्याय आसा जुदाचें पत्र. ते एक 20व्या वाक्या तो जूद कितें म्हणटा पळया. पूण तुमी मोगाचे न्हू, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. प्रार्थना करतना कोणाच्या बळान करीचे? पवित्र आत्म्याच्या बळान करीचे. पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमी करतना तुमकां कितें मागोवंक जाय सगळें पवित्र आत्मा कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ताच्या वडलीं कांय बायबल बरोवना जुदान, पूण एक लेटर आसा, खाली एक अध्याय ताणें बरयल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पूण तातूंत बऱ्यो संगती ताणें सांगुल्यो आसात. हो जेजूचो कजन बाब म्हणटात पवित्र पुस्तकांत. जुदा म्हळ्यार जुदतात देव. प्रेज द लॉर्ड ताचे विशयांत आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून जुवांचो वांजेल आमकां सांगता 7वो अध्याय 30 आनी 7 वाक्या. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजीच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, कोणीय ताण येला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येवं आनी पियों म्हण. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजीक दिसा. निमाण दीस चड दाबाजीक न्हय, फेस्ताचो दीस. आनी त्या दीस जेजू उबे रावन म्हणालो, व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, दाबाजीक दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, कोणीय ताण येला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येव आनी पियों. हें पवित्र आत्म्या विशयांत उगडापें केल्लें जेजून सांग. कोण त्या परबेच्या दिसा न्ही जावन तो सांगलो सुरू हांव परबेक येना म्हणून. पुरे गेले पूण तो गुपीत गेलो मागीर. प्रेज द लॉर्ड. लोक बरा जेजूक सोदतालो पूण जेजू वचून उबे रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणटा नंतर तांकां अजाप आयलें. जेजू आयला परबेक येना म्हणटा आयला. कित्याक देवाचे विशेष एक येणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितांत एक फावटी सडन देवाचें येणें जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी चिंता आमच्या जिवितांत कित्याक अशें जाता, कित्याक देव म्हाका सोडून करला म्हणून. पूण सडन एक फावटी देवाचें येणें जाता, देवाचें अभिशेक मेळटा आनी तुजी कंत बेजाराय सगळी पयस करता. त्या दिसा खातीर तुवें राखून रावचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो दीस येतलोच, खंडीत जावन येतलो. तुमी सोम्या मुखार सक्रामेंत म्हाका करसिल्लो वेळ बिलकूल तो पाड जावन वेसवना असो प्रतिफळ देव तुमकां दितलो, गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी तो पवित्र आत्मा दितना माप मेजाप नासतना दिता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. उगडपणाचो ग्रंथ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6. उगडपणाचो ग्रंथ 20 आनी 1 अध्याय 6वें वाक्य. आनी ताणें म्हळें, ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां, तें झरीचें उदक फुंक्याक पियोंक दितां. हीं उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत हीं जारी जाल्यांत. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. सक्कडी उतरां आमी सांगया. आनी ताणें म्हळें, हीं उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणीय ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां, तें झरीचें उदक फुंक्याक पियोंक दितां. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देखून पवित्र आत्म्याक कान घेवंक आमी कांय व्हडले व्हडले कोर्स करचे म्हूण ना, ह्या स्टडीज करचे म्हणून ना. आमी ताण येता जाल्यार खालतेपणान देवा कडेन मागता जाल्यार माप मेजाप नासतना पवित्र आत्मा आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एक फावटी पवित्र आत्मा म्हणल्यार तुमी आज आसले बरी फाल्यां आसनात. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां देव खंय थावन खंय व्हरता. सगळे संगती देव तुमकां तुमच्या जिवितांत उगडापें करता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार तुमच्या जिवितांत घडची घडितांय तो तुमकां कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड. जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 5वें वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5. जेजून जाप दिली, सत हांव तुका सांगता,
उदकान आणि पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक सकसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. निकोदेमी जेजूचो फाटलाव करतालो, पूण दिसाक तो जेजू सांगता येनातलो, पूण राती आयलो आनी जेजू कडेन विचारता, तूं सत्य म्हणून करता, तूं करची अजापां अद्भुतां कोणाच्यारींग करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजू सांगता, तुवें परत्यान जल्मल्या करीत देवाचें राज जोडूंक तुज्यान जायना म्हणटा निकोदेमाक. तो व्हडलो एक शिकवणदार आनी व्हड तो स्कॉलर तो, पूण ताका जेजू सांगता, तुवें परत्यान जल्मल्या करीत देवाच्या राजान तुवें रिगोवंक साध्य ना. देखून आनी एक फावटी हांवें जल्म घेवंक सकसो, पतल्यान जल्मल्या करीत परत्यान हांवें जल्मवचें कशें, परत्यान म्हज्या आवयच्या गर्भाक हांवें येचें कशें. देखून जेजू म्हणटा, तें तुजें संवसारी चिताप पवित्र आत्म्यान भरलेलो नवें जिवीत तो जल्माता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून तो पवित्र आत्म्या विशयंत निकोदेमाक सांगता, तुवें परत्यान जल्मल्या करीत. देखून म्हणटा जेजू, पळया क्लियर सांगता, जेजू जाप दिली, हांव तुका सांगता, उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकना. उदक आनी पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून ती कुरपेची झर जेजूच्या काळजांतान व्हडली खाकोळतानी करपा तेंत जावन आसा. उदक ते कुरपेची झर थंयतान व्हडली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून ती काकोळतानी करपाक पळया सामारेताच्या स्त्रीयेक देवान दिल्ली. प्रेज द लॉर्ड. त्या बायांच्या काट्यार जो सांजेल 4थो अध्याय वाचल्यार तुमकां तें कळटा. प्रेज द लॉर्ड. सामारेची स्त्री आनी जेजू त्या बायांच्या काट्यार बसोवन केताळय सामारेची स्त्री येता की म्हण राखून रावल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते दनपाराच्या बाराक वताक, कित्याक सामारेची स्त्री ती एक पातकी स्त्री. देखून कोणी लोक असल्या टायमार ती बांय कडेन येवना. दनपाराच्या वताक आयली, दनपाराच्या वताक कोणी उदक काडूंक येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जेजू गत्ताली येता म्हण देखून राखून रावलो जेजू. त्यात स्त्रीयेक म्हणटा, तुवें जेरुसलेमाक जावं दी आनी शहराक जावं दी वचनासतना हांगात तुवें आराधन करचो वेळ येतलो आनी येदोळसो आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका परतेक उदकारची हेची गरज पडची ना. तें उदक उदकाची झर जावन तुज्या काळजांत उमाळोन आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तें उदक तिणें तो पवित्र आत्मा तिणें घेतल्या उपरांत ती कळसो थंयच सोडलो. दावादावी ती तेच्या गांवाक गेली आनी जायत्या लोकांक जेजू विशयन सांगलें आनी जेजू सांगता जेजू थंय आपोवन हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू वचून त्या गांवांत 2 दीस रावलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एका स्त्रिये वरवीं जेन्ना पवित्र आत्मो, जेन्ना तें आत्मीक उदक जेजू आमकां पियोंक दिता, आमकां बिलकूल मागीर आत्मीक ताण लागना. कित्याक पवित्र पुस्तक हर एक संगती तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं देवाचें उतर वाचतना मागोंक सुरू कर, पवित्र आत्मा म्हाका हें रिवील कर, हाचें डीप मिनींग म्हाका रिवील कर. हें पवित्र पुस्तक म्हाका शिकय आनी हातूंत कितें गूढ अर्थ आसा तो म्हाका दाखय. कितें म्हणून म्हाका समजून काण घेवंक करपा दी. म्हजें एक ल्हान मतीक हें कितें वचना. पवित्र आत्म्या मागा आनी पवित्र पुस्तक वाचा. हर एक संगती तुमच्या गमनाक हाडटात ते पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून लूक चॅप्टर 12 वर्स 49, लुकाचो वांजेल 12 अध्याय 40 आनी 9 वाक्या जेजू अशें सांगता, हांव संवसाराक उसो लावंक आयला, तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हणून म्हाका आशेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोलो उजो पेटोवंक आयिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो मोगाचो उजो पेटोवंक ह्या संवसाराक आयिल्लो. जेजू म्हळ्यार मोग. आनी पवित्र पुस्तक जर जुवांचो वांजेल आमी वाचल्यार तो मोग कितें म्हणून जुवांव आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी जुवांव जावन आसा जेजूचो मोगाचो आपोस्तल आनी जेजूच्या मोगा विशयंत जायतें बरोवन घाला जुवांवच्या वांजेलान. देखून तो मोगाचो वांजेली सांगतात ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक संगती थंय आमकां जुवान जेजूच्या मोगा विशयन बरोवन घाल्लें आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून लुकाच्या वांजेलांत येतू संगती आमकां सांगतात. पळय आमी रोमाकाराचें पत्र
8वो अध्याय 20 आणि 6 वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. तसेच आमच्या अस्कत कांयत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मंत आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकट आमी सांगया. तशेंच आमच्या अस्कत कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट जावन आसा एक भासांचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. गिफ्ट ऑफ टंग्स, भासाचें देणें. और एकल्यानी तुमी मागाचें भासाचें देणें मेळचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी केदाळे एक एक पट्याच्यो विशेष रेती आसतात गिफ्ट ऑफ टंग्सा विशयी. एक 2 वर्सां पयलीं आमी रेती केल्ली, ओन्ली गिफ्ट ऑफ टंग्स, 3 दिसांची रेती, आनी सगळ्यांक तांतूं गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळिल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ल्हान भुरगीं आसलीं दोगां, एकलो कितें 6थांत आनी एकलें 8थांत कितें आसलें. दोगांक भुरग्यांक कितें गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यांक. प्रेज द लॉर्ड. कोणी आयिल्ली आसात की आमच्या त्या रेतीरेक? कोणी ना. मस्त आमच्या टिमाचे सदां 100 जाणां आयिल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ब्रदर कॉलिन आयिल्लो बँगलोर तावन स्पेशल रेतीर. कोण आयिल्ल्या तुमी? हां, तुमी दोगां आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काय गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करतात न्ही तुमी? प्रॅक्टीस करचें आमी. तुमी गिफ्ट ऑफ टंग्स ना जाल्यार तुमी कशें प्रॅक्टीस करचें? एक 15 मिनिट्स बसा आनी बरें करून हालेलुया म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें खंयचेय वर्ड गेला करता, ओन्ली हालेलुया. कितलें तुमकां जाता, कितलें फास्ट 15 मिनिट्स कमीट करून मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर एक वर्ड करून घ्या, वर्ड मेडिटेशन करा, परत एक मागा, पुरसत कर. एक 1 आवर दिसाक यूज करा. एक वर्ड ऑफ गॉड काणी, एकच वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करा, वाचा आनी गिफ्ट ऑफ टंग्स मागा आनी हालेलुया मागा. ऑटोमॅटीक गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळटा तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुमकां आशा आसा कित्याक म्हळ्यार ही गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार ही भास मात्र सैतानाक कळना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी खंयच्या भाशेन मागल्यार ताका कळटा. देखो तुजी मागणी सगळी ब्रेक करूंक पळयता. तुजी मागणी एकती सर्गींच्या राजाक देवा मुखार वसनातले बरी हर प्रयत्न करता सैतान. पूण गिफ्ट ऑफ टंग्सांनी मागल्यार तुमकां एक मागणें सैतानाक कळना तें देवाच्या समकार, देवाच्या वेदी मुखार येता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ती भास पवित्र आत्म्याची भास जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता पयलो अध्याय 2 वाक्या, जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आनी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. प्रेज द लॉर्ड. दैवीक वारें घालें पवित्र आत्मा उदकाचेर झंपय मारतालो. प्रेज द लॉर्ड. पृथ्वी निराकार आसली आनी आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर. अंधकार म्हळ्यार ते दाळ सूर्य चंद्र रसूना, अंधकार बरो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय पवित्र आत्मा वाळटालो. देखून देवाच्या हर एका कामांत ही सृश्टी आसतना पवित्र आत्म्यान केल्लें पुरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्यान 8वें एक महापातक म्हण काडलें. पयलें 7 मात्र महापातक, मॉर्टल सिन्स, 7 मॉर्टल सिन्स. आतां 8 आसा. 8 म्हळ्यार 8वें महापातक म्हळ्यार प्रकृती नाश करचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रकृती म्हळ्यार पवित्र आत्मा. कित्याक प्रकृती रचली कोणें? पवित्र आत्म्यान. देवान सांगतना तें उतर संवसारांत जारी केल्लें पवित्र आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. देखून पवित्र आत्मा देवाचे उजव्या हाताचें बोट म्हूण सांगता न्हय. प्रेज द लॉर्ड. एकंदर आसा न्हय पवित्र आत्म्याची. प्रेज द लॉर्ड. उजव्या हाताचें बोट म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान ही सृश्टी रचली. देखून पृथ्वीक कोण पाड करता, विभाड करता, तें 8वें महापातक ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. उगडपणाच्या ग्रंथांत त्या विशयान बरयलां 8वें महापातक. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. उघडपणाच्या ग्रंथात त्यांचं सांगता पळया 20:1 म्हाका तेदना सिंहासनार बसलेल्यांमुळे पळय आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यान करता. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत सगळें नवें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उघडपणाचे ग्रंथ 21:5. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 तेदना सिंहासनार बसलेल्यांमुळे पळय आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यान करता. उपरांत ताणें म्हळें ह्या सौर संगती विशयान बरें ही म्हजी उतरां 7 आनी 5 येण्याची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे ते येता आमचें जिवीत नवें जाता. पोरण्यो संगती कांय उरनात. पोरण्यो त्यो वायट सवय आमच्या थंय खंयच्योय उरनात. त्यो पूर आमचे तान पयस वेतात. एक नवें जिवीत, मग्नाचें जिवीत, पवित्र पुस्तकाची समजणी आसलें जिवीत आनी देवा कडेन संपर्क आसलें जिवीत आनी हर एक संगती आमकां कळीत करचें जिवीत देव आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 12 अध्याय 8 ते 10 वाक्यां 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 अशें पवित्र एकल्याक जानवयाचें उथार परगटचें देणें दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें. एकल्याक तेस आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा. आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें. आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मा पारखून पळोवचें देणें म्हूण देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासा उलोवचें देणें. आनी एकल्याक भासांचो अर्थ सांगचें देणें. तुमकां खंयचें देणें आसा पळयात तूं. ही पवित्र आत्म्याची देणी 7 देणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकल्याक असर्यां करचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितलीं देणी आसात पळया. पळय सुरू तावन हांव वाचता. फस्ट तावन घालया 8 तावन. अशें पवित्र आत्मा एकल्याक वासा वासा जानमयान उतार परगट करचें देणें दिता. आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें म्हळ्यार रिव्हलेशन डीप मिनींग विवार दिवचें देणें दिता. एकल्याक तेस आत्म्यातय भावार्थ. थोड्यांक भावार्थाचें देणें. भावार्थ म्हळ्यार भिरंकूळ काल येवन दिता भावार्थ वगडायनात ती घट्ट रावतात. भावार्थाचें देणें. आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. आनी एकल्याक असर्यां करचें देणें. आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्म्या पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें. आनी एकल्याक भासांचो अर्थ सांगचें देणें. कितले देणी आसात. देखून भास पवित्र आत्म्याची भास विविध भासांनी उलोवचें तें एक देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. प्रेज द लॉर्ड. 7 देण्यां पैकी एक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून खंयची देणी हांव पुरा आयकून आशुशेन मागून 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 एक देणें म्हणल्यार पुरो मागीर तुका देणी ॲड जातीत येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका मेळ्ळें फस्ट देणें म्हळ्यार विनवणें करचें देणें. मागणें करचें. म्हाका खंय पुरा रेतीरेक हांव वयतालो आनी सक्रामेंता म्हाका विनवणें करूंक बसतालो. प्रेज द लॉर्ड. त्या वेळार एकच टीम आसलें. जीवन ज्योती मात्र टीम आसलें. तांची टीम कर्नाटकान मात्र रेतीर दिवचे आसल्यो. खंय कोणशांनी आसताले. हांव म्हजें काम बंद करून वयतालो थंय वचून कितले 3 दीस 4 दीस तांची रेतीर आसताली. आनी त्या रेतीर वेळार आमकां थंय सक्रामेंता म्हाका महत्वाक आमकां दिताले. आमी बसून इंटरसेशन करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचे उपरांत आमी खंय गाडयेर येताना बसार येताना खंय येताना आमी विनवण्यो करचे आसले. प्रेज द लॉर्ड. विनवण्या मागीर विनवणेचो हांवें ग्रूप केलो. विनवणेचो पंगड केलो. विनवणेचे मागणे आराम केले. ताचे उपरांत एक देणी ॲड जायत गेली. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमकां हे पातयेनेन मेळ्ळें देणें सगळ्यांक तुमकां विनवणेचें देणें आसा की ना. पातयेनेन बरेंकन करा. 1 वर तरी विनवणेन करसिया तुमी. आमच्या सकाळच्या मागण्या सोडून पळय 1 वर तुमच्या जिवितांत विनवणेचे संवसारा खातीर मागा. कश्टांत असल्या खातीर, अनाथा खातीर, विधवीं खातीर, बंदीत असलेल्या खातीर, प्रायवंतां खातीर, शिवार्थ परगट करतल्यां खातीर, याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर, पवित्र सभे खातीर, सगळ्या लोकां खातीर आनी राजकारणी खातीर, पुलिसां खातीर, मिलिटरी खातीर पुरा इंटेन्शन एक तुवें गेल्यार पुरो आनी एक इंटेन्शन टप्प पवित्र आत्मा दिता आनी एक घालूंक. प्रेज द लॉर्ड. कांय अरेंज करचें म्हणना. कांय तुमी स्टडी करी कांय बरोवन कांय कितें म्हणना. विनोरेक बसल्यार पुरो पवित्र आत्मा सगळें चलोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी गलतकाराचें पत्र सांगता पळया 5 अध्याय
22व्या वाक्यातून 23व्या वाक्यानुसार गॅलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 to 23. पूण आत्म्याचे फळये मोग, संतोष, समाधान, सस्तिकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमान असले संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. हांकां खंयचें कानूनी लागू जायना. ही पवित्र आत्म्याची फळां, ती 7 पवित्र आत्म्याची देणी आतां आमी नियाळ केल्ली. आतां पवित्र आत्म्याची फळां 15 आनी 9 फळां आसात. पळय 9 पवित्र आत्म्याची फळां आसात. ही जावन आसा मोग, संतोष, समाधान, सस्तिकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमान. ह्या विशयान आमी आज नव्यान करते. आज 6वो दीस. आज बळेपणा विशयान, विश्वासपणा विशयान आज आसलें. ह्या बरेपणा विशयान आज आसलें वर्ड ऑफ गॉड. हर एक दीस 9 जाणां वर्ड ऑफ गॉड दितात आमच्या टिमान. लायक कांय गोतनातली आमचे पर्यंत विनवण्या करतली. आज वर्ड ऑफ गॉड दितात. प्रेज द लॉर्ड. देणे मेळ्ळ्या. विनवण्या केल्या उपरांत देणे मेळटा. देखून रोमाकारांत पत्र 5 अध्याय 5वें वाक्य सांगता. रोमन चॅप्टर 5 वर्स 5. असलो बरोसो आमकां निराश करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ ओतला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकट आमी सांगया असलो बरोसो आमकां निराश करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ ओतला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सकट आमी उबे रावया. देवाची काकुलतांनी कृपा वेळार मागून आमच्या जिवितांत सगळें बरेपण करचो देव. आपल्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां अभिषेक करून दी. एगडी बोर दोळे तुमच्या दांपा दोनी हात तुमचे उक्ते दवरा. जेजू कडेन मागा मंगळा. जेजू आयच्या दिसा ह्या जाग्यार हांव आयल्या. जेजू म्हाका तुजो पवित्र आत्मा दी. जेजू कसे आपोस्तालांचेर आनी मरियमाचेर पेंतेकोस्ता दिसा देवून आयिल्लो तो पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबांनी आमच्या वैरी देवून येवन दी. आमच्या जिबांनी तत्त उसो तत्त पवित्र आत्मा देवून येवन दी. आमकां नवें जिवीत दी. तुज्या उतरा प्रकार आमी जियोंक, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी सर चलोवंक जाय. कृपा आदार आमकां दी पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्मा आमचे थंय देवून ये. जिविताच्या वाटेन तूं आमकां आसलय. Spirit of God, anoint us with the fire. Hallelujah. सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। हालेलुया,
जिसू हांगा हजर जाल्ल्या हर एकल्याचेर तुजो पवित्र आत्मा देवान येवं दी जिविताचे वाट तांकां हर एकल्यांक दाखय तांचे वयले कश्ट अनवर पिडा शिडा तांचे ताण पयस कर पवित्र आत्म्या तुझ्या उजान हर एकल्यांक आमकां भस्मून नितळ कर पवित्र आत्म्या आशीर्वादित कर पवित्र आत्म्या वाईटाच्या सगळे सत्य सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भस्मून उडय पवित्र आत्म्या ह्या वेळार जिविताच्या वाटेन चलय हर एकल्यांची पिडा आशिदा ह्या वेळार पयस वसन दी हर एकल्यांक बरी भलायकी दी जेजू मतीक समाधान दी कर्तन संतोष दी पवित्र आत्म्या दैविक सत्यान भर पवित्र आत्म्या हर एकल्यांक जिबेचे धन्य पावो कर जिबेचे धन्य गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज कर तुका महिमा दिव तुझी निरंतर स्तुती करू हर एकल्यांक तू शिकय पवित्र आत्म्या तुझ्या उतराची समजणी दी पवित्र आत्म्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमकां चलय पवित्र आत्म्या चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा हालेलुया हालेलुया हर एकल्यांच्या भुरग्यांक तुझ्या पांयां तळा भेटून दिता हर एकल्यांची भुरगीं तुझ्या महिमे खातीर ती वावर करून दी तुझी सेवा करून दी समय जेसू हर एकल्यांचे शिका बऱ्या तरान जावं दी हर एक वायटान पडलेल्या भुरग्यांक परिवर्तन कर फाटी हाड जेसू तुजो पवित्र आत्मा त्या भुरग्यांचेर देवान येवं दी तुझी दैविक सकत तांचे थंय वाळोवन येवं दी जेसू कृपेची झर तांच्या काळजांनी वाळोवन दी हर एकल्यांची भुरगीं बापा तुका मानवाचे तसलें जिणी जेवंक जायली कृपा आदार त्या भुरग्यांक फावो कर जेसू त्या भुरग्यांक त्या युवा जाणांक वायट्या विघ्नांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिरांतल्या निरासपणांतल्या सलवानांतल्या राखण वर जेजू सांबाळ जेजू तांकां ते भायर आनी भितर येताना सुरक्षीत तांकां दवर समय जेजू तुजो पवित्र आत्मा तांचेर पाटे समय जेजू मुझको तू छू ले राजा धन्य में हो जाऊं दिल की सिंहासन में बस जा सामर्थ से भर जाऊं मुझको तू छू ले राजा धन्य में हो जाऊं दिल की सिंहासन में बस जा सामर्थ से भर जाऊं तू छू ले मेरा प्रभु Let your fire flow, Lord. तू छू ले मेरा यीशु तू छू
fire flow, Lord. हालेलुया तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु. हालेलुया 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 हालेलुया. Hey, darbare kalabare dekha, shad darbare karbalare kale Jesus. Hey, the mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. I worship you, worship you, worship you. Hey, पवित्र देवनिये, 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 देवनिये. Hey, darbare kalabare dekha, shad darbare kalabare dekha, 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 dekha. सत्कर स्तुति करा, पवित्र तुझ्या शक्तीन बळान स्तुति करा. Lift up tongues use करा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शद्धर बरे कलवरे दगशा, शंदर बरे करबलरे कलवरे दग 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 दग. शद्धर बरे कलवरे दगशा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तेरा बरे कलवरे दगशा, शंदर बरे करबलरे कल जीजा जीजा. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. तेरा बाबा 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 बाबा. रदर बाबा बरे कबाबा शदा. तेरा बाबा रे कबाबा बाबा बरे कबाबा. शद्धर बरे कलवरे दगा. शंदर बरे करबलरे कल जीजा. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 Spirit of God, we love you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hey, Dara Baba 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 Baba. Hey, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तो इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे एक प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे